वेलिंगा सावन कृष्णा नायक. हे आमचो गणपतीचो धंदो आसा आनी रातचो हांव राती 3 सुद्दां काम करता एक वेळार. राती काम करून एकाक बसलेलो आनी आयज परत सकाळीं काम करता हळू आवाज येवपाक लागलो. आवाज येता म्हणून भितर पळयत जाल्यार हळू भिंतूच कॉलेप्स जाली फुगान आनी उदकाक वयपाक मेन वाट ना सारकी आनी कंटिन्यू पावस न्ही. पावसान ती भिजोन सगळी भिंतूच कोसळ्ळी. सिमेंटाची बांदपाक म्हणजे म्हाज्या आई बाबा खूब हय आनी फायनान्शियलूय जायनाशिल्लें. आई बाबा बरें नाशिल्ले, खूब पयसो मोडलो हांवें आनी म्हाका सेल्फ दुसऱ्या कडल्यान फुकट्यान करून घेवपाचें म्हाजें हें नाशिल्लें. हांव म्हाज्या हेजेर करतलो नाशिल्लें पूण तें पॉसिबल ना जालें. खूब पयशे मोडले म्हाज्या आवय बाबा, ताका लागून तें उरलें. सो सध्या तूं कोण कोण राव हांगासर? हांव आनी म्हाजी बायल आनी म्हाजी 5 वर्सांची चली आसा. ताका हांव सकाळीं केजीक पावन आयलो. कामाक पावसान फुगांनी हें जाल्लो. कितल्यांक हें पडलें कोसळ्ळें? हे 9:15 अजमासान पडला. आतां तूं खंय कामाक आसता? कामाक ना, हेच म्हाजें गणपतीचें आनी गणपतीक लागून चड त्रास जाता. वर्सान गणपती करता आनी तेजेरूच तुजो इनकम? हय हय. शेतां बी तशें कांयच ना. आतां कितलें लुकसाण आसतलें तुका जालां आसतलें हें सगळें? लुकसाण म्हणजे घराचें आनी कांय ना आनी माती बिती. तरी गणपती करूं नाशिल्लें म्हूण सांग. एकादशीक म्हूर्त करता आमी. पंचाक कोणाक कॉन्टॅक्ट केल्लो? सगळ्यांक सांगल्या. ना अंदाज पण हें आतां तुका परत उबो करतलो जाल्यार एक कितलो एक खर्च येतलो म्हणटा तूं? हें सारकें करता जाल्यार 3 लाखाचे तरी वयर वयतले ते, कित्याक सगळ्यात कॉलेप्स जाला न्ही. 3-1 लाख रुपया खर्च आसा. मागीर जातलें. पारो बिरो सगळो गेला कसो? सगळें गेलां आनी मातयेचें न्ही तें. आनी वर्सान गणपती तूं कितले करता हांगासर? म्हाजे 60-50 एक आसा. हय तुगेले फिक्स ते व्हरपा येता लोक? आनी असो कामाक खंयच वचना? कामाक खंयच ना. बायल खंय आसता कामाक? बायल कामाक वता शॉपाचेर. आतां तुजी सरकाराक कितें मागणी आसा तुका कितें हेल्प करची म्हणून? सरकारान म्हाका हेल्प केल्यार हांव तेंचें रीण सुद्दां दी जाल्यार हांव तेंगेले हळू करून फारीक करतलो. पूण म्हाका फुकट अशें ना, हांवें तशी केन्ना आशाच दिल्ली ना. फक्त ते उदकाक आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. पयलीं जायनाशिल्लो, असो जायनाशिल्लो. ते कित्याक जाता तेजेर हांव इशू करिना. पूण पयलो आमी आशिल्ले पळय, आमी 7-8 जाणां भावंडां हांगा. ह्या आंगणान उदक नाशिल्लें, फक्त तेंच्या पावळी आनी कितें येता तें आशिल्लें. आतां सरावंडींग पळयत जाल्यार आमची 3च घरां आशिल्लीं. आतां खूब जालें. उदक साचल्या कारणान तुगेली ती भिंत फुगली आनी एवरी इयर अशें जाता. म्हाज्या आई कडल्यान भावा कडल्यान आयज स्टार्टच जालें हें सदांच. पावस पडलो की प्रॉब्लेम तुका स्टार्ट. हय हें जाताच. आमी कोणाक सांगना कित्याक आमकां पॉसिबल ना न्ही काडपाक तें. तुमचें नांव कितें म्हणलें? कृष्णा नायक. आमकां डिजास्टर मॅनेजमेंट सेल पोंडा हातून आमकां आमचो ग्रूप आसा, सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशियल तातूंत आसा. तातूंत आमकां मेसेज येयल्ली की हावज वॉल कॉलेप्स जाला. सो इमिजिएटली हांवें ते कॉन्टॅक्ट नंबर जो दिल्लो कृष्णा नायक म्हणटा ताचो नंबर येतलो, ताका फोन केलो. ताका विचारलें की तेणी सांगलें त्या टायमार की घराची वॉल कॉलेप्स जाला आनी ती कॉलेप्स जायत आसा म्हणून कंटिन्युअस. सो इमिजिएटली आमी पॉयंटार येवन पळयता की आमी पावले तेन्ना तो एक वॉल कॉलेप्स जाली. पूण कॅज्युअलिटी हे हावस कॉलेप्सान कोण कॅज्युअलिटी जावना. तेजे धाकटे भुरगे आसा स्कुलान, तेजी बायल सुद्दां भायर आसली. बाकीचो लोक जे घरान आसा तेय भायर आसले. तेजे खातीर कोणाक व्हडली हें त्रास जावना. धाकटे भुरगेय आसा. परत गणपती तेजे जे हें आसा माती, तो गणपती करपाक ते इयरली ते वार्षिक तेजी हें आसा की तो हांगाच गणपती करून लोकांक ते वार्षिक चवथीच्या टायमार हे दिता. सो ते भिंत कोसळ्या कारणान तेजेर सामको एक काल येयल्लो आसा. तसोच आमी फ्लोटर पंप लावन ते उदक जें भायर जें स्टॅग्नंट जाल्लें आसा तें भायर काडटा. तशेंच हांवें कन्सर्न हांगासरलो पंच मिस्टर नायक जो लोकल पंच आसा ताका फोन करून सांगलेलें आसा की हांगा इमिजिएटली लेबर घालून जी माती वॉल कॉलेप्स जाला ती क्लियर करून उदकाक वाट एक करून ताका दिवची. ताका लागून जी बाकीची रिमेनींग जी वॉल आसा ती वॉल सेफ उरची. कितले अंदाज लुकसाण जालां आसतलें तांकां? हें ताका नुकसान जवळपास एक 4 ते 5 लाख रुपया नुकसान जालां आसतलें. टोटल तेजी एक सायडीची भिंत कॉलेप्स जाल्ली आसा. तुमकां कॉल कितल्यांक म्हळ्या तुमी? आमकां कॉल एक 11:30 सुमार ही मेसेज येयली. तेन्ना आतां आज सकाळीं. सो आजुनूय पळोवपाक गेल्यार तें उरलेलें डेंजर आहा कॉलेप्स जावपाचें. हितूरचो तुमी तांकां शिफ्ट करतले काय हांगासरल्यान? ऑलरेडी आमी तांकां सांगलां घरान जे लोक रावता म्हणजे कृष्णा तेजी घरकान्न आनी तेजी धाकटी चली आसा तांकां ऑलरेडी सांगलां तेंचे गायटीचे घर आसा तातूंत शिफ्ट जाया. कित्याक हो पावस हो कंटिन्युअस लास्ट 2 वीक पयलीं आमी पडत आसा. सो चान्सीस आसा की उरलेली रिमेनींग वॉलूय कॉलेप्स जावपाक शकता. सो आमी ताका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शनान ताका रिक्वेस्टूय केल्ली आसा की तुजें व्हॅल्युएबल कितें जर घरान कितें आसा तें घेवन तुजे सायटीचेर एक घर आसा रिलेटिव्साचें वा तें भावाचें तातूंत शिफ्ट जाया फॉर टायम बींग. सगळो मड हावस न्ही? मड हावस तेजी वॉल. ओके.